नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. आरजी पक्ष विसर्जित करपाचो आमचो कसलोच ना हेतू. केंद्रीय समितीच्या एकूय बसकेक आमदार विरेश रावंक ना हजर, सांगता मनोज. सोमारच्या बसकेक येवन सोक्षमोक्ष लावचोच पडटलो, मनोजाचो विरेशाक उलो. सरकार मीन धनियांच्या हातांतले जाले बावले. गांव काबार करपी मायनी नाकाच. मायनिंगा विरोधात लढो दिवपाचो निर्णय घेतला मुळगांवकारांनी. आकेबाईश पंचायतीच्या ग्रामसभेत मेगा प्रकल्प आणि स्मार्ट मीटरावेल्यान जालो बोवाळ. प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो बांदकाम परवानो रद्द करपी आणि स्मार्ट मीटर बसोवपाक विरोध करपी थाराव ग्रामसभेत जालो मंजूर. आयतारा पिळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली. सारमानस रस्त्यावेल्यान जावपी मिनाची येरादारी पावसात दवरची बंद. ग्रामसभेत थळाव्यांनी केली मागणी. थियेचो आमदार फ्लायट मोडार. आमदाराचो लोकांक जाता त्रास म्हणटा किरण कानोळकार. जाल्यार मडकेकार आणि गुटखा खावप्याक थियेकार वेचून हाडचे ना. मंत्री निळकंठ हणकाराची किरणाक जाप. आणि फोणेच्या नागझर कुर्टी वाठारांतल्या एका दादल्याची कूड सापडली. कुळेच्या दूधसागर न्हंयेत पुलिशेन कूड भायर काढून धाडल्या. पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडलो तपास सुरू. आता खबरो विस्तारान. आरजी पक्ष विसर्जित करपाचो आमचो कसलोच हेतू ना. कायद्या प्रमाण कोणाक एकल्याक ते करपाक मेळचे ना अशें आरजीपीचे पदाधिकारी अजय खोलकाराचें म्हणणें. जाल्यार केंद्रीय समितीच्या एकूय बसकेक आमदार विरेश बोरकार हजर रावंक ना. देखून सोमारच्या बसकेक विरेशान हजर रावन सोक्षमोक्ष लावचोच पडटलो असो उलो आरजीपीचो मुखेली मनोज परब हांणी मारलो. आरजीपी पक्ष बरखास्त करतले असो कांय सीईसी वांगड्याचो हेतू आशिल्ल्याचें कळटा. हे फाटभुंयेर आरजीपीचे मुखेली मनोज परबा सयत हेर वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन आरजी पक्ष विसर्जित करपाचो आमचो कसलोच हेतू ना. कायद्या प्रमाण कोणाक एकल्याक ते करपाक मेळचे ना अशें स्पश्ट केलें. पक्ष सगळ्या परस श्रेष्ठ आसा. पक्षा परस कोणूच व्हडलो ना. मात आमदार विरेश बोरकाराचे कांय वांगडी विरेशाक पक्षा कडल्यान पयस करपाचो यत्न करता आनी आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात. ताका लागून फाटलीं 2-3 वर्सां जालीं कांय जाण पक्षा खातीर घातकी आसा अशें विरेशाक आमी समजोवपाचो यत्नूय करीत आसा. तरी लेगीत विरेश सादूर जावंक नाशिल्ल्यान आमकां ताचेर कारवाय करची पडली अशें मनोजान सांगलें. मजगतीं पक्ष बंद करपा खातीर विरेशान इमेला वरवीं थाराव धाडिल्लो. मात ह्या थारावाक आरजीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाप दिवंक ना असो दावो शेनवारा घेतिल्ल्या कांय आरजीपीच्या वांगड्यांनी केलो. ह्याच फाटभुंयेर विरेशाच्या मागणेची जाप मेला वरवीं दिवंक शकना. देखून ताका आरजीपीच्या ऑफिसांत आपयल्लो, पूण विरेश ऑफिसांत येवंक ना. देखून विरेशान सोमारच्या बसकेक येवन ह्या सगळ्यांचो सोक्षमोक्ष लावचोच पडटलो असो उलो परबान मारला. जुलियस अल्मेदा आसा तो केन्नाच पार्टीचो मेंबर नासलो. परत एकदा सांगता, रेजिस्टर्ड मेंबर तो केन्नाच नासलो. तो फक्त आमदाराच्या वांगडा भोंवतालो, आमदाराच्या वांगडा मिटींग अटेंड करतालो. म्हणून आम्ही एक क्लॅरिफिकेशन दिले की जसो एक मेंबर असता तेन्ना तो अँटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज करता, पार्टी डिफेम करता, पार्टीचो डिसिप्लिन आयकना, तेन्ना पार्टीक फुल रायट असता ताका काडपाक. सो जशे गजाली तो जुलियस अल्मेदाक करतालो, मात तो मेंबर नासलो. मात बिकॉज एमएलएच्या वांगडा तो असोसिएट आसलो म्हणून आमकां पार्टीचे नाव यूज जाताले, पार्टीचे नाव डिफेम जाताले. म्हणून तेका आमी क्लॅरिफिकेशन नोटीस दिला. खंयसर ते पब्लीक नोटिसीन आमी तेका रिमूव्ह केला, तेका टर्मिनेट केला म्हणून सांगूंक ना. 2 सीसी मिटिंग्स म्हटल्यार 1 एप्रील आणि 10 एप्रील आमदार ऍबसेंट रावलो. आणि आयची सीसी मिटिंग आहा, एक्झिक्युटिव्ह मिटिंग, तेकाय आमदार ऍबसेंट रावलो. आणि जेन्ना आमी सीसी मिटिंग घेता आमी स्पेसिफीक आमदारा कडेन विचारता तुजो टायम कितें आहा, बाकीचे मेंबरा कडेन तुजो टायम केन्ना अवेलेबल आसता. जेन्ना आमी मिटिंग घेया आमदार आमकां केन्नाच आमचो टायम सांगना, तो आमकां रिप्लाय करिना. म्हणून ताका आमी मेल करता. मेलीर आयचे मिटिंग तो आयज येयना म्हणून 10 मिटिंगा तिणी 9:30 मेल केला. 10 तारखेक मिटिंग जाली सीसी, तेन्नाय तिणी म्हाका दिसता आदल्या दिसा मेल केला. सकाळी 10
त्यांनी मेल 10 तारीख सांची मीटिंग असली, सकाळी तो मेल करताना सांगता आपण येईना म्हणून. तर 3 एक्झिक्युटिव्ह मीटिंग म्हणजे सीसी ही एक्झिक्युटिव्ह बॉडी, सुप्रीम बॉडी, एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन हे पार्टीन जाता, ह्या मिटिंगेन जाता, ते आमदार येईना आणि कित्याक येना ते आम्ही क्लॅरिफिकेशन मागला. पार्टीच्या वयर प्रेसिडेंटूय ना, पार्टीच्या वयर एमएलए ना, पार्टीच्या वयर मेंबरूय ना, पार्टी सुप्रीम, पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. तेन्ना हे गजाली आमी विरेशा कडेन कंटिन्युअस आमी दवरले. जशें अजयान सांगले 2025 सीईसी घेतली, स्पेशल तेच्या कंडक्टाचेर सीईसी घेतली, थोडे तेजे स्टाफ थोडे मस्ती करताले तेंच्या कंडक्टाचेर सीईसी घेतली, विरेशाच्या परफॉर्मन्साचेर सीईसी घेतली की विरेचे परफॉर्मन्स कशें वाडपाक जाय, असेंब्लीक लागून तेणी कसो टायम दिवपाक जाय, सगळ्याचेर सीईसी घेतली आनी विरेशाक सांगले की त्या भुरग्यांक समजय, जे भुरगे पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता नाजाल्यार तुका आनी म्हाका डिवायड करपाक सोदता ना तुका आनी पार्टेक डिवायड करपाक सोदता, हांकां मातसो जाग्यार हाड. हे आमी विरेशा कडेन कंटिन्युअस रिक्वेस्ट केली. मनोजा एटिट्यूड आसा, म्हाका जर इगो आनी एटिट्यूड आसलो जाल्यार ज्या जुलियसान म्हाका वायट उतार दिले तेन्नाच तो भायर पडपाचो, तेन्नाच तो आमदाराच्या देगेक सुद्दां उरचो नासलो. म्हाजेर जेंच्यांनी पोस्ट घातले, म्हाका जर इगो आनी एटिट्यूड आसलो, म्हाज्या बायलेचेर पोस्ट घातले, म्हाजेर पोस्ट घातले, म्हाज्या आवयचेर पोस्ट घातले, तेच पार्टीन आसचे नासले. ह्या पार्टीक लागून खूब दुख्ख सहन केला हांवें. म्हाजो एक्च्युअल कॅरेक्टर तो न्हू, हांव कितें आतां तोंडार दिता पूण पार्टी खंय डॅमेज जावपाक जाय म्हणून एवरी टायम विरेशा कडेन हांव रडलेलो आसा, स्पेशली ह्या जुलियसाच्या बाबतींत, तेच्या स्टाफाच्या बाबतींत. आमी सांगला की आमी तेका आरजी तुका टिकेट दिना तूं काँग्रेसीन वच म्हणून सुद्दां सांगला म्हणून सांगलें. ही उतरां आसली तेजी आनी हे सगळ्यांक विरेशा कडेन वर्ड टू वर्ड डिस्कशन केला, वर्ड टू वर्ड तो कितें उलयला तें, अशें ना फाटी फुडें कांय ना, तोंडार विरेशाच्या सगळें आमी सांगला. आनी तें आसतना पार्टीची नोटीस आसतना तेचो स्टाफ तेच्या वांगडा दिसलो, विरेश तेच्या वांगडा दिसलो, आनी कोण म्हणून आमी जे पार्टीचे प्रोटोकॉला प्रमाणे जी नोटीस धाडपाक जाय ते सगळे नोटीस आमी धाडले. तेजे रिप्लाय तुमी जाणा कितें सांगला तें अजयान तुमकां सांगला. तरी आसतना आयज आमी परते डिसिजन घेतला की विरेश सीईसी घेयना, दुसऱ्या मिटिंगेक वचपाक तेका टायम आसा, दुसऱ्या गांवांत तेका वचपाक टायम आसा, पूण सीईसी घेवपाक तेका टायम ना. तो सांगता जो मेरेन आपणाक मिनिट्स मेळना, जो मेरेन आमकां सीईसीचो बॉडीचो तो रिपोर्ट मेळना तो पर्यंत आपूण येवचो ना. जेन्ना पार्टी तुका सांगता की तो रिपोर्ट तूं ऑफिसान यो, तो आमी तुका तो मेल करपाक शकना, कित्याक तुजे ऑफिशियल तुका मेल धाडलेले थोडे मिडियाक लीक जाल्ले आसा. सो फाल्यां ते रिपोर्ट फाल्यां लीक जातले, तुका नोटीस येयला ती लीक जाली, तुका आनी कितें धाडला ते लीक जाले, फाल्यां तूं प्रत्येकाक जर आमी अशें धाडपाक लागले मेलाचेर जाल्यार पार्टी रस्त्यार उरतली, रस्त्यार पडटली. खंयची पॉलिटिकल पार्टी आयज अशें रस्त्यार आपलें हें घालता, खंयचे कोण हें घालता, नोटीसी धाडटात ते भायर घालता, हय सांगता आमकां आपणें हें की आमी तेका सांगलें तूं यो ऑफिसान यो, ऑफिस बेरर आसतले, तूं यो चॅक कर सगळें, तुका जाय तें पळय आनी तुका येदो रिप्लाय कर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकार मीन धन्यांच्या हातातले बावले जाल्यात देखून मीन कंपनीचे लाड जातात असो आरोप पर्यावरण मोगी रमेश गांवस हांणी केला. गांव काबार करपी मायनी नाकाच अशी फेरमागणी तांणी केली. मायनिंगा विरोधात संघटीतपणान लढो दिवपाचो निर्णय लेगीत मुळगांवां जाल्ले मायनिंग विरोधी बसकेत घेतलो. थंयसर त्याचे 400 कोटी रुपया दिल्यात म्हणून सरकाराक, म्हणजे मोदीक. न खाऊंगा न खाणे दूंगा, न खाऊंगा न खाणे दूंगा अश्यो घोशणा करणाऱ्या मोदीक 400 कोटी रुपया वेदांतान दिल्या. आता परिणाम असो जाता, हांव आतां थंय पिटिशनर आसल्या कारणा खातीर हांवें हें उलोवप काय ना हो म्हाज्या समोरचो प्रश्न आसा, पण ब्रीच जावंक शकता तो. थंय आतां आमची केस वर्स जावन गेले. आतां डेट दिल्या जुलय. गरज कितें? आमी पुरावो दिला, सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या तो पुरावो दिला. सुप्रीम कोर्टान सांगला त्या आपल्या ऑर्डरीन नो मायन इन द वॉटर बॉडीज. ह्या सगळ्या 5 भितर 13 तळी आसात, 13 तळी. म्हणजे ह्या भितर तुजी मायन चलता आनी सुप्रीम कोर्ट सांगता कितें नो मायन इन द वॉटर बॉडीज.
म्हणजे तुम्ही एनजीटीन ती ताबडतोब बंद करपाक आसा, पण ते केली आसा. 1 किलोमीटर भायर जर त्या तुमच्या ह्या तळ्या कडल्यान जर जे व्हडले तळे आसा त्याच्या कडल्यान 1 किलोमीटर भायर गेलो जाल्यार ती माय खंय पावतली? सोंपली न्हू, सोंपली. म्हणजे प्रश्न कसो आसा, तूं असो जेवपाक गावना जाल्यार अशें जेवप. माझे म्हणणें अशें तो कायद्याचो आधार घेवपाचो आमी आतां. पण तुम्ही मातशे फाटल्या लक्षात करतले, ही जी 5 गावांक त्रास करणारी मायन आसा तीच बंद केली. सादी गजाल, तुझी सगळी प्रॉपर्टी तू कोणाक दिलो तू दिव नाका, आमकां तशें ना, देणे ना घेणे. तू फक्त इतकेच कर, 5 गावाची वाट लायणारी तुझी मायन जी आसा वेदांता तीच बंद कर आणि सांग लोकांक, ह्या सगळ्या लोकांक शिरगांव, मुळगांव, त्याच्यानंतर धबधब्याचेर मया अशा सगळ्यांक तांकां सांग, बाबा नो आता म्हाका कोण ना, त्यामुळे ही माय हांव चलोवचो ना, हांव ती तुमच्या खातीर सोडटा अशें सांगचें तेणी. म्हणजे काम सोंपलें, सोंपें काम. मागीर लोकांक बसपाची गरज ना, झगडपाची गरज ना, कलेक्टरा कडेन ऑफिसार वचपाची गरज ना, वयर मायनीन वचून वत खावपाची गरज ना, कसलीच गरज ना. इतकेंच सांग न्हू. उलोवया ते जे पळय तेंच्यांनी फॅक्ट्स दिल्यात, जे तेंच्यांनी बरोवन आतां लिजिटीट केला तेजेर उलोवंक जाय आमी. तेंच्यांनी कितें केलां आनी ते थंयसर कितें करतात आनी ते इलिगल तितून दिला बरोवन तितून कितें करिना हें पळोवया आनी आमी तेंचे कडेन जोडलेला. आमी बी थंयसर तेंचो तसोच हें केला. आतां पळोवंक वचत जाल्यार हडवलपाल गांवांनी अशी परिस्थिती केल्या, आमचे जे लोक कोण आपले सगळे बायलेचे हेजे तेजे भांगर काडून टिप्परी विकत्यो घेतल्यो, कारण तांकां टिप्पर बँकेक कोणूच दिना. कित्याक हे फटींग लोक म्हणटात टिप्पर मारले म्हटल्यार. सद्याची परिस्थिती अशी आहा, तेंच्यांनी आपली भांगरां थंयसर दवरली आनी टिप्परी घेतली आनी आतां वयर थंय जोडटा 1000 आमकां मेळना म्हणून. बरी परिस्थिती आसा. आनी हो फोमेंटो कंपनी म्हणून थंय असो रडयता की लोकांक थंय दुख्खाच्यो झरी व्हांवतात सद्या. आनी झग मारली आनी ह्या मायनींग कंपनीक आमी परमिशन दिली. तेन्ना जर डिनाय केल्ली आनी म्हाजें जर आयकलें जाल्यार बरें जातलें आसलें. आनी सगळे जाण म्हाका सांगतात. ग्रामसभेत मेगा प्रकल्प आणि स्मार्ट मिटरा वेल्यान बोवाळ जालो. ग्रामस्थ तशेंच पंच वांगड्यांच्या तेक्यान प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो बांदकाम परवानो रद्द करपी आणि स्मार्ट मीटर बसोवपाक विरोध करपी थाराव ग्रामसभेत मंजूर जालो. पळयात पुराय बातमी. आके बायश ग्रामसभेत महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. 40 फ्लॅट आणि 20 दुकानांचो मेगा प्रकल्प आणि स्मार्ट मिटरा वेल्यान बोवाळ जालो. पंचायत वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्पाचेर ग्रामसभेत चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली, मात पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक पयलींच मान्यताय दिल्ली. देखून हाचेर ग्रामसभेत चर्चा जावची म्हूण पत्र बरयल्लें अशें आदलो सरपंच सिद्धेश भगतान सांगलें. हे पत्रा विशीं सचिवाक जाप विचारली तेन्ना हो विशय ग्रामसभेत घेवपाक शकना अशें सचिवान पत्रावरवीं सिद्धेशाक कळयलें. मात मिनिट्स बरयनासतना आपल्याक पत्र धाडलां. ह्या पत्राक अर्थ नाशिल्ल्यान ते जापेचें पत्र आपणें पिजून उडयलें अशें भगत हाचें म्हणणें. आपूण संबंदीत प्रशासना कडेन सचिवा आड कागाळ दाखल करतलो म्हूण भगत हाणें सांगलें. मजगतीं ग्रामस्थ तशेंच पंच वांगड्याच्या तेक्यान प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो बांदकाम परवानो रद्द करपी आनी स्मार्ट मिटर बसोवपाक विरोध करपी थाराव ग्रामसभेत मंजूर जालो. हे विशीं भगत हांणी सविस्तर म्हायती दिल्या. आयकात. आयज ग्रामसभेन 2 मेजर इश्यू घेवन आयलो. एक म्हणटा तो मेगा प्रोजेक्ट 41 फ्लॅट्साचो आणि 20 शॉप्साचो, आणि दुसरो म्हणटा तो आमकां स्मार्ट मिटर नाका म्हणून. स्मार्ट मिटराचेर रेझोल्युशन ऑलरेडी पास जालें की विलेजर्स ऑफ आकेम्बाईज हॅव क्लियरली मेन्शन्ड अँड टोल्ड दॅट दे डोंट वॉन्ट स्मार्ट मिटर्स. आणि मेन मुद्दो आशिल्लो की तो कन्स्ट्रक्शनाचो, की 40 फ्लॅट्स येतात आणि 20 शॉपां येतात आकेम्बाईजाच्या गांवांत. आमचो डिमांड आशिल्लो हे तुमी ग्रामसभाक घालून अप्रूव्ह करपाक आशिल्लें, पूण पंचायतीन हेच्या पयलींच अप्रूव्ह केल्लें ऑन लिगल अँड टेक्निकल ग्राउंड. आमकां विचारूं ना. तेन्ना हांवें लेटर घातलें ऑब्जेक्शन की पुट इट इन द ग्रामसभा. कित्याक सगळी गोष्टी आकेम्बाईजाची टेक्निकल आसता, गांव पण आसता. कित्याक एक 41 फ्लॅट्स येवप म्हणल्यार एक धाकटोसो गांव सेटअप जाता थंय. आनी ताका रिसोर्सीस कशे मेळटा, ताका वॉटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय, ताका ट्रॅफिक, ताका ड्रेनेजीस, ताका वॉटर लॉगिंग कशें आसा, कितें आसा, हे कोणाकूच खबर ना. तूं पेपर कित्याक पेरलो? पेपर कित्याक पिनलो म्हणल्यार सिंपल गजाल, तेमी मिनिट्स बरयनासतना म्हाका लेटर रिप्लाय केला. आनी लेटर रिप्लाय तेमी कितें केला, सेक्रेटरीन कितें काय म्हणून केला काय म्हणल्यार पंचायतीन पास केला आनी देर इज नो रायट फॉर द ग्रामसभा हो प्रोजेक्ट टेबल करपाक. सो हांवें म्हणलें ग्रामसभा टेबल पास करपाक कसो रायट ना, कित्याक सेक्शन अंडर सेक्शन 5 आनी अंडर सेक्शन 6 ऑफ पंचायती राज एक्ट क्लियरली सांगता की
बाबा खंयचो इश्यू आसा न्ही अफेक्टिंग द विलेजर्स ऑफ आर्केम्बायचो एनी विलेज इट हॅज टू बी प्लेस्ड बिफोर द ग्रामसभा बिकॉज इट विल अफेक्ट द सराउंडिंग हो लायसन दितलो सेक्रेटरी आनी वतलो फाल्यां लोक फसतले म्हणून ते रागान ते लेटराक ते व्हॅल्यू ना तेणी ताका इंग्लिशीन ते लेटर ते वर्ड एक्सप्लेन करून ताका इंग्लिशीन त्या वर्डाचो मिनिंगूय खबर ना तर ते लेटर तेणी म्हाका कितें धाडला मिनिट्सान ना लेटर धाडला म्हाका एज पर द मिनिट्सान लेटरच ना म्हणून ताका व्हॅल्यू ना म्हणून काडला आनी पिनून ताकाच दिले बाबा तुका हांव एक एप्लिकेशन घायलो पंचायताक टू हॉल्ट ऑल परमिशन फॉर प्रोजेक्ट्स आतां 15 दीस दिल्ले ताका दे कुड नॉट रिप्लाय सो आय फायल्ड अपील टू बीडीओ 2 हियरिंग जाले ही हॅज नॉट कम सिद्धेश भक्तान इश्यू काढला की इन फ्युचर खंयचे जर प्रोजेक्ट जर नवे जर येयत जशे आमचे अराउंड मोर दॅन 15 फ्लॅट आनी 20 फ्लॅट म्हणल्यार असले प्रोजेक्ट येयले ते ग्रामसभेक घालून एप्रूव्ह करचे अशें सिद्धेश भक्तान एक प्रपोजल घेतला सगळे लोकां कडेन आमचे एक बारीकसो प्रोजेक्ट हांगा येतालो म्हणल्यार अराउंड 40 फ्लॅट्स आनी 20 शॉपाचो एक प्रोजेक्ट आसलो त्या प्रोजेक्टाक लागून एप्रुवल म्हणल्यार TCBचे एप्रुवल एज वेल एज ऑल द एप्रुवल तातूंत आशिल्ले सो त्या एप्रुवलाचेर आमी ते प्रोजेक्ट दिल्लो ऑलरेडी म्हणल्यार आमचे सेक्रेटरी आमकां कितें रायट आसता TCBन एप्रुवल दिलें म्हणटकीर आमकां फक्त एक रायट आसता की काय म्हणल्यार कितले मेजरमेंट खंयच्या सायडीन कितले ऑफसेट दिल्ले आसा कितले पार्किंग आसा म्हणल्यार त्या प्रमाणे आमी इन्स्पेक्शन केल्लें त्या इन्स्पेक्शनाचेर सगळें ओके आसलें म्हणटकीर आमी तें एप्रुवल दिलें ताका डिवोकेशन मागला तो कितें म्हणटा की उदकाचे आनी इलेक्ट्रिसिटीची आमी काडली तांकां सांगलें कितें काय म्हणटा उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी जें आसा पळय तेजें आमकां हें दी म्हण कितें आमकां वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सो इलेक्ट्रिसिटीचे ताणें दिला उदकाचे येवपाचें आसता इकडे तो सिद्धेश सांगता कितें काय म्हणटा उदकाचो प्रॉब्लम जातलो लोकांक तो हाजे वयल्यान तो म्हणटा की रिवोकेशन करचें म्हणून गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील मायनिंग विशयावेल्यान आयतारा जाल्ली पिळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली सारवानस रस्त्या वयल्यान जावपी मिनाची येरादारी पावसात बंद दवरची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली प्रभारी सरपंच उमाकांत परब गांवकर हाच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरात ही ग्रामसभा जाली हे ग्रामसभेक 6 पंच वांगडी हजर आशिल्ले जाल्यार 1 पंच वांगडी गैरहजर आशिल्लो हे ग्रामसभेत कोयर आनी हेर प्रश्नाचेर चर्चा जाली मात मिनाच्या येरादारीचो प्रश्न मातसो तापलो ग्रामसभा 1.5 वरां भितर सोंपली हे ग्रामसभेक बायलां मेळून 50 लोक हजर आशिल्ले सगळ्यांक त्रास जाता हो तुम्ही ग्रामसभेन ठराव घेतला सांगलो तांकां सत्यांचे प्रश्न मायनिंगचे मांडले जो ट्रान्सपोर्ट आसा पळय तो बेगीन सुरू जाता त्याच्या खातीर तुमी कितें तरी निर्णय घेवचो की तो 8 सुरू जावचो तशेंच खळयो ज्यो आसल्यो त्यो पावसा पयलीं करच्यो क्लीन हे तेंच्यांनी प्रस्ताव मांडलो ताका आमी मान्यताय दिली की आमी येता ते क्लीन करता तशेंच थोड्यो बांयो आसा पब्लीक ज्यो बांयो आसा त्यो क्लीन करपाचो हें घेतला प्रश्न तेंच्यानी मांडलो तेजे आमी तांकां सोल्युशन दिला की आमी त्यो बेगीनच्या बेगीन पावसा पयलीं सुरू करता पूण सगळ्यो अश्यो जावच्यो ना ज्यो थोड्यांच्यो प्रायवेट आहा पळय त्यो जावच्यो ना बाय ज्यो पब्लीक अश्यो आसा त्यो 5-6 जाण तरी उदक व्हरतात ते बांयो आमी क्लीन करतले आनी तशेंच आतां थोडीं झाडां आहा डेंजर आसा ट्री ती ऑलरेडी आमकां एक कलेक्टरान लेटर दिल्या तेंची आमी नांवां दिल्ली आहा ती सुद्दां आमी कटींग करून घेतले रोखडेच आनी मिटींग ही अशी बऱ्यापैकी जाली की कचरो तांडाव जावना काय ना आनी जे मायनिंगचे थोडे प्रश्न आसले जे आनी जे आमी तेंच्या कडेन प्रश्न हे मागलेले लोकां कडेन तुमची सूचना कितें आहा ती कळोवपाची म्हणून ते एकूचपणाची येवंक ना हेजा अर्थ की गांवांच्या लोकांक मातशें कितें तरी म्हणजे कितें डेव्हलपमेंट जाता जावं ते मातशें तरी पंचायतीच्या खुशा अशें दिसलें फुडें तांकां अशें आव्हान केलां की तुमचे जे फुडले कितें तुमच्यो अडी अडचणी तुमचे प्रश्न कितें आसतले ते सविस्तर तुम्ही आमकां पयलीं मिटिंगे पयलीं जे दीस दिता ते पयलीं दिवचे तेजे आमी तोडगो काडपाचे प्रयत्न करताले जितके जमता तितके शक्य ते करताले आनी आमी गांव आसा थंय आमी सगळी पंचायत आसतली आनी आमचो गांवाचो असो भरभराट जाल्ले काय ना
तेन्ना आमचो गांव सुद्दां मोठ्या शिखरार पावतलो आनी तशें आमी प्रयत्न करतले आनी त्या खातीर आमकां लोकांनी परत हांव लोकांक आव्हान करता की ग्राम सभेक जशें येयले फुडचे येवचे ग्राम सभेक आनी तुमच्या मागण्यो उक्त्यो करून घेवच्यो आनी तुमी आमकां सुद्दां हे ग्रामपंचायतीक डेव्हलपमेंट करपाक तेन्ना हातभार लावचो आनी आमचो गांव नितळ गोंया वांगडा आमचो पिळगांव एक स्वच्छ ठेवपाचो आमी प्रयत्न करतलो आनी लोकांक हांव परत एकदां आव्हान करता की गार्बेज आसा पळय ते गार्बेजीचो पब्लीक जे उडोवन नाका आयज आमी MRF शेड बांदलेली आहा ती उक्तावण आतां रोखडेच जातले तेन्ना तो तुमी कचरो हाडून वेवस्थीत आमचे कडेन सपूत करपाचो तेजो आमी कितें विलेवाट कितें करपाचें आहा तें आमी करतले तेन्ना तो नितळ थेया ही तुमच्या कडेन कळकळून विनंती हांव लोकांक आव्हान मागता लोकां कडेन. म्हाका एक सांग पावसान कितें तरी मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन बंद दवरा म्हणटा. हय आतां थोड्यांची मागणी येयल्यो की ते दलदल जाता रस्त्याचे तेन्ना पावसान हो जो आसता पळय जेन्ना प्रवासी आहा पळय तांकां कसलीच अडचण येना तेंचे चिखल उखलता हें आतां उडवता हें आनी स्लिपरी जाता रोड तेन्ना त्या सगळ्यांनी डिमांड केला की पावसान हो शक्यतो तुमी मागा कलेक्टरा कडेन जावं वरिश्ठ आहा पळय कंपनी की ती पावसान हो वाहतूक आहा पळय ती मातशी बंद ठेवची आनी जेणे करून लोकांक वचप हे बरें सुखरूप प्रवास सारमानस रुटाक दिसता. सारमानस रूट आमचो सारमानस रूट पिळगांव जंक्शन टू सारमानस. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचो रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गुटखा खावपी आणि मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या मनशाक थियेकार कशेच वेचून हाडचे ना अशी जाप मंत्री निळकंठ हळर्णकारान किरण कानोळकाराक दिली. थियेचो आमदार फ्लायट मोडार गेला आणि ताणें थियेत कसलेच काम करूंक ना अशी टिका किरण कानोळकारान केल्ली. थियेंतल्यान अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केल्या उपरांत किरण कानोळकार उलयतालो. गुटखा खावपी आणि मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या मनशाक थियेकार कशेच वेचून हाडचे ना अशी जाप मंत्री निळकंठ हळर्णकारान किरण कानोळकाराक दिल्या. थियेचो आमदार फ्लायट मोडार गेल्लो आसा. थिये मतदारसंघात ताणें कसलेच काम करूंक ना ताका लागून थियेच्या लोकांक सध्याच्या आमदाराचो त्रास जावपाक लागला अशी टिका किरण कानोळकारान केल्ली. किरण कानोळकारान थियेंतल्यान अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची तयारी दवरल्या आनी आपूण वेचून आयलो जाल्यार फुडाराक सत्तेर आशिल्ल्या पक्षाक तेंको दितलो अशी घोशणाय किरणान केल्या. जाल्यार मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या आनी गुटखा खावप्याक थियेकार कशेच वेचून हाडचे ना असो दावो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान केला. ह्या फावट थियेकार आपल्याक 5,000 मतांच्या आघाडीन वेचून हाडटले असो विश्वास लेगीत मंत्री आमदार निळकंठ हळर्णकारान उक्तायला. आनी कितें जाल्लें आहा हांगासरल्या आमदाराचो परफॉर्मन्स हो 0 हो सगळ्या लोकांक खबर आहा. थिवेचो आमदार मोबायल जसो आमचो फ्लायट मोडार वयता पळय तसो थिवेचो आमदार हो फ्लायट मोडार गेल्लो आहा. सो कसलेंच काम ना कांयच ना. लोक वाजेल्ले आहा. लोक फक्त रावता ती पळय निवडणूक फुडें जातली आसली फेब्रुवारी मार्चान जातली आसली पळय ती बेगीन डिसेंबरान जाल्या पुरो म्हणून लोक मागतात जेणे करून आनीक 2-3 म्हयने तांकां ह्या आमदाराचो त्रास सहन करपाचो ना. ताका जाता तितलो बेगीन घरा धाडपाचो हो निर्णय लोकांनी केल्लो आहा आनी धाडटले. पूण जो सरकार आसतलो पळय ताका हांव तेंको दितलो कित्याक लोक म्हाका जे निवडून दितात पळय थिवेचे लोक निवडून दितले अवश्य म्हाका ते आपली कितें तरी कामां जावची आपल्या मतदारसंघाचो उद्धार जावचो हेका लागून दिता. आनी जो सरकार पक्ष आसता पळय ताका तेंको दिवन रावप हे सहज. आरजीक हे आमकां कॉम्पिटिटर न्हू सद्याच्या हितून. आमचो कॉम्पिटिटर जो आहा हो निळकंठ हळर्णकर आहा आनी आमचो फोकस जो आहा तेजेरूच आहा. बाकी खंयच्यारूच हेजेर हांव बारीक बारीक पक्ष आहा किंवा बारीक बारीक आनी कोण बसूंक सोदता हांव तेंचेर म्हाजें लक्ष ना. म्हजें लक्ष आहा हांगासरल्या आमदाराचेर ताका डिफीट कसो करपाचो. तेणें एक चिंतूंक जाय तेजें कार्य जे तेजो वेव्हार मडको बिडको घेवन हे लोक एक्सेप्ट करिना त्या टायमार लोकांनी माफ केलें आनी भारतीय जनता पक्षा खातीर ताका निवडून दिलो. हे केन्ना विसरच्यो न्हू. 10 लोकां फुड्यान तंबाखू तोंडान घालणारे हे लोकांक शिकोवंक शकता काय म्हणून तो खंयच्या देवळान गेलो सायटीक वचून तंबाखू थुकता हे दाखोवंक सोदता काय म्हणून खंय चौकान खंयच्या देवळान वचून तंबाखू तोंडान घालून तो काडून सायटीक उडोवप लोक पळयतात. हे तंबाखू जेन्ना सरकार बंद करता हो आमदार जाता तोच स्वता तंबाखू खायता आनी कशें जातालें. हे फावट आमचे कार्यकर्त्यांचे काम आमचे मंडळाचे आनी म्हाजें आमी कमीत कमी 5,000 वयर लीड मतदारसंघात निवडून येतले. हे आमचे
टार्गेट आणि हे आमचे ग्रासरूट लेवलर काम. वीणा मांद्रेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जायते जाण संवसार भोंवडेचे स्वप्न पळयतात पूण ते साकार करपाचें धाडस खूब कमी करतात. केरळातल्या 32 वर्साचो श्याम पॉलान जिद्दान आनी आत्मविश्वासान आपल्या आवडीच्या सुण्याक घेवन सायकलीन 7 देशांचो प्रवास करपाक भायर सरला. कोचीन सावन सुरू जाल्ली ही खाशेली भोंवडी आतां गोंयांत पावल्या. श्यामाचो हो अविश्वसनीय प्रवास सध्या सगळ्यांचें लक्ष ओढून घेता. केरळातल्या कोचीन सावन 21 दिसां आदी सुरू जाल्लो हो प्रवास आता गोंयांत पावला. सादी सायकल, उण्यांत उणें सामान, कॅरियराचेर खासा तयार केल्ल्या जाळीदार पेटेत आपल्या आवडीच्या सुण्याक बसून सायकलीन 7 देशाचो प्रवास करपाक भायर सरपी ह्या खाशेल्या जोडयेन सध्या सगळ्यांचें लक्ष ओढून घेतला. 32 वर्सां पिरायेच्या श्याम पॉलाचें लग्न एका वर्सा आदी जालें, पूण संवसार पळोवपाची ताची इच्छा कमी जावना. ताची आर्थीक स्थिती सारकी नासून लेगीत ताच्या बायलेन ताका ह्या खाशेल्या भोंवडेक आदार दिलो. श्यामान सायकलीन आपल्याक जाय ते सामान आपल्या बरोबर घेतला. तशेंच ताणें आपलो मोबायल चार्ज करपा खातीर सोलर चार्जर आपल्या वांगडा घेतला. श्याम दर दिसा सुमार 100 किलोमीटर प्रवास करता. हे खाशेल्या भोंवडे खातीर ताणें जय जवान जय किसान हे घोशवाक्य वेचून काढला आनी भारताचो झेंडो सायकलीक लावन तो भोंवता. भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्या उपरांत नेपाळ, भूतान, म्यानमार, थायलंड, मलेशिया आनी निमाणें सिंगापुरात वचपाचें ताचें सपन आसा. ताच्या प्रवासात लोक ताका येवकार दितात. कांय कडेन ताच्या जेवणाची आनी रावपाची वेवस्थाय कांय लोकांनी केली. कांय लोकांनी तर ताका आर्थीक मदतूय केल्ल्या श्याम सांगता. देवळांनी रावप, न्हंयचेर न्हांवप आनी थंय सावन परतून नवो प्रवास सुरू करप अशी ताची भोंवडेची वळेरी आसा. श्यामाच्या ह्या खाशेल्या प्रवासाचे व्हिडिओ आनी फोटो ताच्या इश्टाच्या YouTube चॅनल पापामा मुव्हीज हाचेर अपलोड करतात. एक सपन पुराय करपाक पयशे न्हय पूण निश्चय आनी चिकाटी जाय आसता हे श्यामान आपल्या खाशेल्या प्रवासांतल्यान दाखोवन दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.